गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या मनोबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परिपाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. श्रोते जनांक सगळ्यांक नमस्कार. तुम्ही म्हाका मिस करतात, हांव तुमकां मिस करता. मगल हातान तूं आतां सध्या मनोबोधाचे विवरण, श्री मनोबोधाचे विवरण, श्री राम समर्थ श्री मनोबोधाचे विवरण आनी ताजी प्रस्तावना स्वरूप तें बरयल्यां कोण म्हळ्यार मनोबोध सार्थ आनी सभाष्य श्री मनाचे श्लोक परमार्थ परायण ल रा पांगारकर, लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर. तांगले समर्थावरीची तांगल बापूसू श्री रामचंद्र. तर तांणी ह्या मनोबोधाचे आमी मस्त पंत विवरण केल्लें. 205 श्लोक जाले. अनेक पंतांचे चालू आसा जाल्यार नेमके ताजे बद्दलचें आत्तां म्हाका फाटी दुख जाली मी ती हें विवरण बंद दवरल्यां. तरी म्हाका अशी स्वस्थ बैसूक समर्थ म्हणाल ना, तशें बसचें ना, साधन चालू दवरा ती म्हळ खातीर तांणी बरयिल्ले प्रस्तावना हांव आमगेल भाशेन ताजें विवरण करूं पळयतां, तें वाचून दाखयतां आनी आमचे कडल्यान ताजे कले एक हें आसल्यार सांगता. प्रस्तावना श्री राम समर्थ श्री मनोबोधाचे विवरण. प्रस्तावना. श्री समर्थकृत मनाचे श्लोक हे महाराष्ट्रांतू आबाल वृद्धांक सगळ्यांक गोत आसत. तांतुले 205 श्लोक आसत सगळे मेळून. जाल्यार एखाद दुसरो सुद्दां श्लोक कोणाकय पाठ येना किंवा गोतनाची किंवा ताजे बद्दल आयकनीची कोणे मना श्लोका बद्दल अशी आमगेल काळान तरी नाशिल्लोची. पण इवन आत्तां साक्षर सुशिक्षीत स्त्री पुरुशांतू असलो मनुष्य अगदी विरळा. स्त्री जो अपुरुष असो मना श्लोक म्हणून कल की आसता इतले तरी गोत्त आसता. आतां तूं कल सांगल्या समर्थांनी मन आक्केल्लो हो बोध आसा. आमगेल्याच मना लागीं उलोवचें. आमी हांगा थंय सगळ्यांना उलयता आसता ती, सगळ्यांक चांबार चवकशी करता ती, कोण कोणाले उलयता ती, जाल्यार आमी स्वता मना लागीं उलोवचें शिकचें केन्ना. अरे बाबा मना कल्या म्हळ्यार मनानेच आमकां सगळें मेळचें आसा. मनान मना पासून वागून मनाचें वाहन घेवन आमी हो आनंद यात्रेचो हें प्रवास करचें आसा. ती त्या मिती आमगेल्याच मना लागीं उलोवच्याक ते शिकयत आसत ह्या मना श्लोकांत. आनी कल जाता त्या मनाले आमी उलयता 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 एक वेळ अशी येता की मनोवाचातीत आमी जाता ती. म्हळ्यार आमगेले सगळे विचार राबता ती ताजे मनन करता 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 स्वच्छ बाकीच फालतू विचार वचून राघवाचा पंथ म्हणून म्हणटात न्ही, तो राघवाच पंथ आमकां सोदच्याक हो हे मना श्लोक आमकां भाग पडटा ती. आनी त्या मार्गार वच्चा वच्चा म्हण आमकां एक नमन्या प्रेरण मेळटा. ह्या श्लोकांनी सगळे लोकांक शिकयल्या. हे श्लोक 205च आसा ती, जाल्यार बिनमोल मोत्या दाण अशी आसा ती. ह्या पुण्य श्लोकांचो जो श्रवण मनन आनी निधिध्यासन करतकी तो स्वताच पुण्य श्लोक जाता अशी समर्थान म्हणल्या मात्र न्ही. तांकां हाजी प्रचिती आयल्या कारण ते स्वता तशें कोर न्हू पुण्यश्लोक जाल्लेलो आसा ती. आणि आज थंय कार्यरत असत अजूनही चिरंजीव अशें तांगेलें अस्तित्वाचं ग्रंथ रुपान अस्तित्वाचं.
हे श्लोक सगळे अत्यंत सोपे साधे प्रासादिक असती. अगदी सोपे, वाचूक सोपे, साधा कलेतान मस्त जोडाक्षर मस्त कले ना. आणि ताच एक प्रवाह असो. प्रवाह म्हळ्यार कले फ्लो ऑफ लँग्वेज. म्हाका मस्तणान म्हणलेलें तूं दासबोध करतना देर इज अ फ्लो. हां, तो कसलो मीत येता तरी समर्थ जे बोधोन घेतात न्ही भितरले न्ही, ती एक झर इशी फुटलेली आसता. आनी केन्ना केन्ना झर इशी झुळझुळ आवाजान व्हांवता, केन्ना धो 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 व्हांवच्या लागता अशी. तशी हे मना श्लोकांचो प्रवास न्ही तो अस्खलीत असो, सत्य असो. म्हणूक गोड्डचितें ते पाठ करच्याकय सोप्पे, आयकूनच्याक मधुर आणि मनन करच्याक तेमे सुख शांतीदायक आसा ती. हे श्लोक लोकप्रिय जाल्ले ती आनी तुका नवल ना कले म्हळ्यार ते सहज कोणाकय गुणगुण कशें दिसता ती. पाठ करतल्यांक पूर्ण बोधाच्या महानंदांतून अचानक कोणें व्हरून पावयल बा तर तांकां कशें जाता, तांतून ते पावयता तेमकां. जशें की आमी एक तांतूं हें जेन्ना आमी मनाल्या उलयता 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 एकदम एक कलकी ज्ञानान येवन मीठ घाली तरी कल जाता. हाजे कवितेन हाजे एक कवीन कविता बरयली आसा. शब्दां वाचून कळले सारे, शब्दांच्या पलीकडले हे, शब्दांच्या पलीकडले अर्थ नवा गीतास मिळाला. तशी ह्या मना श्लोकाचे वाचता 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 नवीन 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 नित नूतन लावण्य तुयेचे तशी मन करी भाव विभोर खंय. तशी अर्थ नवा गीतास मिळाला, छंद नवा अन सूर निराळा. ज्या दिवस हे प्रत्यय आयलो त्या दिवशी का प्रथमच माझे सूर सांग अवघडले अवघडले. शब्दां वाचून कळले सारे, शब्दांच्या पलीकडले हे, शब्दांच्या पलीकडले. आठवते पुनवेच्या रात्री, आठवते पुनवेच्या रात्री, लक्षदीप विरघळले गात्री. मिठीत तुझी या, मिठीत कोण आयल्या ज्ञान अनुभव, मिठीत तुझी या विश्वाचे रहस्य मज उलगडले उलगडले. शब्दां वाचून कळले सारे, शब्दांच्या पलीकडले जे, शब्दांच्या पलीकडले. प्रथम तुला पाहियले आणिक घडून येते घडले जे, घडून येते घडले. हे कोण करून हळे? हां, गुरुदेव दत्त. जय जय रघुवीर समर्थ. तर प्रत्येक श्लोक जाल की जय जय रघुवीर समर्थ. हां, समर्थ आमगे श्री समर्थ म्हणटा ती समर्थ रघुवीरान करून हाडलें म्हण. रघुवीर म्हणटा समर्थांनी करून हाडलें म्हण. जाल्यार दोगय जाणें एक जाल्यान ती असो. तर हातूं ह्या मनोबोधान ते आकारान अगदी सानस पॉकेट डिक्शनरीशी 205 श्लोक पर्सान खिशान सुद्दां धरता. तांतू जाल्यार श्रुती स्मृती पुराणांचे सगळे ज्ञान तांतू सार प्रगट जाल्या. आनी तेमिती आत्मज्ञान करूक तो पूर्ण समर्थ सह ग्रंथ. मराठी भाशेंतले हे एक उपनिषदच म्हणूं येदीत की आत्मनिष्ठ महापुरुषागले हे स्वैरालाप आसा ती. हातूं सगळ्यो श्रुतींच अर्थ उमटला. अरे अर्जुनागल निमित्त घेवन श्रीकृष्णाने जगाक गीतामृत पिवयलें. तशीच मनाचे निमित्त करून मनाक बोध करता म्हूण सांगून आमगेल समर्थांनी सगळे जानाक ही बोध सूद पिवयल्या. कित्येक कवींनी
मनाचेर पद्यरचन केलेलं असं आमगो तसं हे कल पहिलेची आणि शेवटची नाही ती जाल्यार समर्थकृत मनोबोधाची माधुरी कलकी अपूर्व. एखाद पंडितू ठाकठिकेची 200 कले 2000 श्लोक सुद्धा बरयतलो बरोवच्या फावस जाल्यार मागीर ह्या मना श्लोकान कल विशेष आसा. समर्थांगेल ह्या मना श्लोकान तूं कसलें विशेष आसा तरी प्रत्ययाचें ज्ञान पयल केल्लें मागीर सांगलें हो स्वानुभवात जो रंग तांत भरला न्ही जो प्रसाद आसा आनी तेमी ती सहज सहज आनंद मेळटा अशी उसण येता. आमी वाचूं लागले चिंतन मनन करूं लागल्यार एक नमने आनंद तांतुले एक चालीन तूं सादापण आस जाल्यार मधुर आनी आयकुया म्हण दिसता म्हणया म्हण दिसता. उपासनेची जर ज्ञानाल्या मीठ पडली तरी जो अनिर्वाच्य स्वसुखानुभव उमटता त्या उमटलेली मिती समर्थांगल आयुश्यान ते जाल्ले तेमी त्या श्लोकांचो अवीटपणा श्लोकांक आयला. वीट म्हणया ना कितले पण म्हळें तरके अनुभवाची वाणी प्रासादीक आसता म्हणून ताजेरी जनता भाळता. रामदासी बाण्याचे लोक भिक्षेक भायर पडतात न्ही तेन्ना रस्त्यारीची प्रत्येक घराले क्षणभर उबरताले आनी मनाच एखाद दुसरो श्लोक म्हणून तितले भितरी कितली भिक्ष येतकी तितली झोळणींत घेवन जय जय रघुवीर समर्थ ह्या मंत्राचो घोश करतची संतोषान मुखार वतात. अजुनी तशें जाता. तो रामदासी बाण्याचो फकीर वेशू आनी खड्या सुरान ताणें गंभीर वाणीने म्हणलेलो तो श्लोक आयकून नर नारी वृद्ध तरुण हातांतली काम सगळे उड्डोवन सट्टकन घरांत आंगणांत येता ती. गांवांत तशी येताली अजुनी येता ती गांवांतू आनी तत्काळ परम समाधान पावता ती. मात्र न्ही लगेच भितर वचून जे काय आसा मुष्टीभर तांदूळ आसो ती किंवा एखादो पयसो तरी आसलो एखादें फल कसलेंय पत्रम पुष्पम फलम तोयम खंय तें हाड न्हू समर्थांगेली बिनमोल अमृतवाणी कान्नार पडलेले खातीर हो संवसारी मनुष्य जीव त्या रामदासी लोकांगेल उपकार मानता तेन्ना तांकां तें दान म्हूण दिता ते. हे श्लोक न्हय ती तरी केन्नाय टवटवीत ताजीची परमळीची दश दिश व्यापून सुद्दां दशांगुली उरतली अशी ही दिव्य फुल्ल आसा ती. ही सुमनांची परडी नित्य सन्निध दवरका आमी. हो सुमनांचो हार कंठांत घाल घेवका खंयचेय फूल केन्नाय हुंगले तरी परमानंदाचो लाभ जाता आनी आमगेल चित्तान तूं अगदी चित लहरी खेळच्या लागता ती. हें हांव बरें न्ही पांगारकरांनी श्रीयुत पांगारकरांनी बरयल्या. परमपूज्य पांगारकर समर्थांनी मना श्लोक खंयच्या प्रसंगांत रचले ह्या संबंधाची आख्यायिका ते सांगता ती आपणागल आयकुनच्यान आयल्या ती अशी की चाफळाक समर्थांनी रामनवमीचो उत्सव सुरू केलेलो. ताका मस्त वर्स जावन गेली. पयल समर्थांगल शिष्य उत्सवा खातीर भिक्ष मागून हाडटालीं आनी ताजेर उत्सवाचे 10 दिवस आरामांत वताले खर्चाक. जाल्यार नंतर कळ्ळें जाल्यार शिवाजी महाराजांगल गुर्त जालो. शिवाजी महाराज तांगेले शिष्य जाले समर्थांगेले तावळ तांणी आपणा लेखाक म्हण शिधा सामुग्री दिवच्या सुरू केलो. तिवे मस्त जमच्या लागली आनी तेमी ती उत्सवाचो उत्साह आनी व्याप वाडत वचलो. गांवचे गरीब लोक जान सगळीं येवन मेळटालीं ते हाका उत्सवाक मस्त लोक येवच्या सुरू जालो. पयलीं तितली येनाशिल्ले खर्चूय मस्त वाडलो. जाल्यार 1 वर्स अशी जाल्लें की त्या शिवाजी महाराजाला थंय जी शिधा सामुग्री येताली ती सालाबाद प्रमाणे येनी वेळेर येनी. दीस थोडे उरलेले 10-12 दिवस 15 दिवस उरलेली इतकी तावळी कोण ते ऑर्गनायज करता तांकां भंय दिसता न्ही एक नमने चिंत दिसता. तावळी आतांच हेपंताच उत्सव कशी बाबा पार पडटलो अशी शिश्यांतू चिंत जाली. तांच्या आपसान चर्चा सुरू जाली. 14 दिवस वरले 13 दिवस वरले 12 दिवस वरले तावळे एक दिवस सांजे धीर करून थोडे शिष्य समर्थां भोवती वचूले गोळ जाले आनी तांणी म्हळें की तांणी एक सजेशन दिलें एक युक्ती सांगली की महाराज तांगेल व्याप मस्तच न्ही कदाचित विसरले आसच्या फावस ती तेमी ती श्री समर्थांनी तांकां कागद बरोवन कळोवंका आनी शिधा सामुग्री मागोवन घेवया म्हूण अशी ते दितलेची फकत कले कामां मीत वरले आसतले
किंवा कोणाकय सांगलें आसतलें आनी तान्नें हाडणी आसतलें तांगेले कान्नार पुणी घालका हें येवन पावनी म्हणून हो इराद आशिल्लो अशें तांणी समर्थांक विनंती केली. त्या वेळेस समर्थांनी शांतपणान हांसून कल उत्तर दिलें गोतस की अरे राम राय समर्थ सती तांगेल उत्सव तेच पार पाण घेतले. मगल रामाच उत्सवा खातीर मगल खंयचे शिश्याल्या मागची म्हाका कसली गरज ना. भिक्षेचेरीच उत्सव जातलो ह्या वर्सा. तरी ह्या उत्तराने शिश्यांक समाधान म्हूण जायनी. तांणी चिंतातूर जावन आपापसांतून थोडें डिस्कशन केलें कल करचें म्हणून. त्या वेळी नित्य ते आपसांतून हें करता ती इतली यात्रा येता ती इतले गांवांत थावन मस्त गांवांत थावन जाण येता ती तांगेले फराळ हे फळारू जेवची खावची सोय राबची सोय सगळी तजवीज करका. शीत अजुनी येयनी. आतां लास्ट मुमेंट खंय तान हाडची ताजी काळजी समर्थांक नाशिल्ली. इत्या म्हळ्यार सगळी काळजी शिश्यांक. समर्थ सांगतात आपणा काळजी ना आपणे कामा हाका रामाक व्होंवन सोड्या म्हणून. 12 दिवस वरले सांज जाली रात्री पळी जाल्यार तर के समर्थ निश्चिंत आनी तांगेले शिश्य चिंतातूर. मध्यरात्री सुमाराक समर्थांनी कल्याण स्वामींक कागद लेखणी आनी दौत घेवन खोलीन तापयल तांगेल्या आनी तोंडाने पयलो श्लोक सूर केलो. गणाधीश जो ईश सर्वांगुणाचा मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा गमू पंथ आनंत या राघवाचा जय जय रघुवीर समर्थ. हांग थावन एका मागशी एक श्लोक तांणी उलोवच्या सूर केले आनी कल्याण बरोवन घेतालो. समर्थान श्लोक म्हणचो आनी कल्याण स्वामीन तो लगेच टिप्पून घेवचो. अशें करून एक प्रहरांतू हे 205 श्लोक सांगचे आनी बरोवचें काम खर्चल म्हूण जालें. आनी कल्याण स्वामीन तांणी कलकी आज्ञा केली सुचयलें आनी स्वता वचून वनांत गेले निरपेक्ष. कळ्ळें ना रामाक काळजी न्ही. वनांत वचून ते ध्यानाक बसले आनी पाडव्या दिवस म्हळ्यार कळ्ळें चैत्र गुडी पाडवो ताजे नंतर 9वा दिवस रामनवमी त्या वेळा उत्सव आसतालो 9 दिवस वरले. पाडव्या दिवस सुर्योदया नंतर ते प्रगट जाले जाल्यार समर्थांनी ध्यानाक वच्चे भितरी दुसरेच दिवस फालफाल्यारी कल्याण स्वामीन कल केले 10-15 शिश्यांक आपयले बरे केपेबल आशिल्ले तांकां धट्टे कट्टे आनी तांचल्याक तांकांय दौत कागद आनी हें दिलें बरोवच्याक. आनी त्या मना श्लोकांचे कितली प्रती म्हळ्यार हांनी डिक्टेट करचे कल्याण स्वामीन आनी तांणी बरोवन घेवचे आपणा गेले अक्षरांतून. अशें करून कितले लोक बशिल्ले की तितले कॉपीज जाले न्हय ताज्यो. आनी तांणी सांगलें तुमी आतां एक हाजे कॉपीज तुमी घालून वचचें आनी प्रत्येकान एक गांवांत तांणी पेटयले प्रत्येक वेगवेगळ्या गांवांत आनी तांकां आज्ञा केली की प्रत्येक घरा मुखार राबून एकच श्लोक म्हणचो आनी श्लोक म्हूण जाल्लो की जय जय रघुवीर समर्थ ही गर्जन करची. आनी तितले वेळान तूं कोण भिक्ष घेवन येत की ती भिक्ष कितली हाडत ती जोडलीन घेवची आनी दुसरें घर पळोवचें. दुसरो श्लोक तर समर्थांगेल वाणी समर्थ शिश्यांगेल मुखांतन प्रगट जाता आसलेली लोकांनी अत्यंत आवडीन ती आयकली. 10 दिवसांतू गाडयो भोवन सामान चापळाक आयले आनी उत्सव दर साला पेक्षाय व्हड्ड मट्टाक विजृंभणार पार पडलो. समर्थांगेल जिवंत वाणी जिवंत मनशाक वेड लायता पिश्श लायता हांतू नवल तें केल्लें. सॉरी ती आमकां न्हिदलेली आसल्यार सुद्दां जागृत करतली वाणी आसा. तशी पुणे शहरांतू 25-30 वर्सां पयलें एक रामदासी फालफाल्यार 4 घंट्यारी खड्या आनी सुस्वर आवाजाने श्लोक म्हणटा रस्त्याने वताले. ते आयकूंच खातीर लोक साखर झोप म्हूण न्हू फालफाल्यारी थंडीन तूं पांगरोंक गेली जाल्यार उठान ताका साखर झोप म्हणटा ती. तें साखर झोप काड न्हू पांगरून बाजू कर न्हू खिडकील्याक धांवन येताले आनी हें कले पती पत्नीक एकमेकांक ग्रंथी सोडोवच्याक म्हळ्यार कले आपापणा गेले पती पत्नी खंयच्या पोजिशनांत आसूं ती धांवन येताली बेगबेगी. पिवच्या दिलेले चेरडाक धूर दवर न्हू एक आई धांवन येताली खिडकी लागीं
आणि धाव नेवन समर्थ अशी ही समर्थांगली वाणी असं ती आयकताली. अशी ही समर्थ वाणी म्हळ्यार मनाचे श्लोक. ती कान्नाद्वारे मनात शिरत मात्र नाही, मस्त जन्मांची प्रपंचाची मिठी सुट्टा ती आयकले रे. चेरडू जावन समर्थ माऊलिंगेल मुखांतावन स्त्रवणारे हे अमृत जो प्राशन करतल की ताका परत चेरडू जावन स्त्री स्तन्य पिवचे कारणच उरना. केन्ना आमकां स्त्री स्तन्य पिवंक लागता बाळ जावन की परत जन्म आयले रे. म्हळ्यार कळ्ळें, आमी जन्म मरणाचे फेऱ्यांतान चुकता ती. अशी हे मना श्लोक अमृत रूप आसा ती. आत्मसुखार्थ ताजे विवरण करचे मनांत येवन हो प्रस्तुत उद्योग आपण केला अशी आदरणीय लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर म्हणटा आसा ती. मुखारी श्लोक संगती दिल्लेली आसा ती पळोवन मागीर श्लोक आनी ताजे विवरण पळोवया. श्लोकांचो ओघ अस्खलीत आसा आनी सर्व ह्या श्लोकांचो परस्पर अन्वय आसा हें दिसून आयली मिती ही श्लोक संगती दिल्ल्या तांणी बुकांत. आनी ते पळोवन वाचता ती म्हण. तर मना श्लोकांचे विवरण करतना समर्थांगेलो जून दासबोधू 20 दशकी मुख्य दासबोधू आतां आमी जो विवेचन करता आसत तो करुणाष्टक म्हणून बरयलें. ती स्फुट प्रकरण, स्फुट ओव्य, पंचीकरण योग, मान पंचक, अभंग, पद वगैरे सर्व कविता समुद्राचे आलोचन करून तांणी दिलेल्या दृष्टीने श्लोक लावचे प्रयत्न आमी केला अशें ते म्हणटात पांगारकर. दासबोध आदी ग्रंथाचे सार सर्वस्व समर्थांनी तांची सगळी दासबोधा सारच ह्या मनोबोधान भरल्या. तेमीत कोणाक फुल्ल दासबोध वाचूं येना किंवा वाचल्यार कळना. तांणी ही पॉकेट डिक्शनरी तांणी आपणा लागीं दवरून घेवंका आनी नित्य वाचका. मनोबोधांत हे सगळे हाजेर सार आयले दासबोधाचे. तेमी जागोजागी दासबोधांतुल्यो आनी इतर ग्रंथांत सुद्दां अवतरण ह्या ग्रंथांतूं पांगारकरांनी दिल्ल्यान आमकां अर्थ सांगतना. गीता, भागवत, ज्ञानेश्वरी, तुकारामाल अभंग, तुलसीदासान रामायण ह्या ग्रंथांत सुद्दां खंय खंय आदार घेतिल्लो आसा ती. ह्या पुस्तकांतूं श्लोकांचे विशया प्रमाणे वर्गीकरण प्रथमच केल्लें आसा आनी ते अनुक्रमणेन तूं दिल्ल्या. हे प्रस्तावनेन तांणी प्रस्तावना सी हांव वाचता आसती जाल्यार आमचे कडल्यान ट्रान्सलेट करून सांगता आसा. प्रत्यही एक विशयावेल श्लोक म्हणका, एक विशय घेवन ताजे सगळे श्लोक एक फन म्हणका आनी ताजें विवरण मनपूर्वक पळोवंका असो ह्या पुस्तकांतूं ते इतली नम्र जाल्या ती पांगारकर स्वता लक्ष्मण लहर पांगारकर की ते म्हणटा ती ह्या पुस्तकांत जे जे उत्तम आसा ते सर्व समर्थांनी केलेले आसा आनी दोश जे जे आसतले ते मात्र आपणा गेले. तशीच आतां हांव शिवांगी नायक बिजूर नायक हांव म्हणटा की हे वाच्य धारिश्ट केलें, समर्थांनी करून घेतलें. कले तांतूं चुकलें, खांग केली, हें आयलें तें आयलें, कले रेकॉर्डिंग जाय न्ही. आज मंगळारू आज दासबोधा विवेचन करूंक आशिल्लें तें शक्य जाय न्ही. सगळे जाण वाट पळयता ती. तावळ समर्थ म्हणाले वाय नॉट, कर तूं, हांव करून घेता. आनी वाचकांनी 205 मोत्यांची माळ हाजी कले समर्थांगल सांगणें आसा की वाचकांनी ही 205 मोत्याची माळ म्हळ्यार मनाचे श्लोक 205 अखंड कंठान दवरका ती आनी कृतार्थ जावन वचका. श्री संत चरण रज लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर तांणी बरयल्या. जय जय रघुवीर समर्थ. हे आमी आतां त्या श्री चरणांचे अर्पण करुया श्री समर्थांक गेल्या आनी उत्तरोत्तर मगल प्रकृती बरी जातली आमी कडेन दासबोधाक हें करुया जाल्यार मना श्लोक अगदी कमी किमतीन मेळटा ती. कळ्ळें सर, तुमी दूर राबताल न्ही ती, म्हाका तें पावोवनच्याक जायना जाल्यार प्रत्येकान आपापणान ती कॉपी पुडी घेवंका आनी तें वाचून तें चिंतन मनन करका. तर मुखार सुद्दां आमी मदें मदें हाजें विवेचन मध्य वेळार करून ती वेळ भरून काडया. जे 3 सेशन जाय न्ही ती ताजी कसर आमी भरून काडया. समर्थ कृपेने जमता असं.